लाटंबरचे पंचायत वाठारांतल्या उसप वाठारांतल्या नियोजित आयडीसीक बेगीनूच चालना मेळपाची आस्त वाडल्या। पयल्याच टप्प्यात 16 प्लॉट वितरीत केल्ले आसात, जाल्यार दुसऱ्या टप्प्यात 20 प्लॉट दिवपाची प्रक्रिया सुरू जाला। मजगती आयडीसीत उद्देगांक चालना मेळचे खातीर मूलभूत गरज आशिल्ले उदक, रस्त्याचो प्रश्न सुटावो जाल्लो आसा। फकत लायटीचे सबस्टेशन उबारपाचे आसा, अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी सांगले। तसोच जो अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू आसा आनी अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू खातीर आमच्या कडेन बिचोले लाटंबरचें इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, थंय एक्चुअली एक फेज ऑफ प्लॉट दिल्ले आसा। आयपीच्या अंडर 3 व्हडले प्लॉट दिल्ले आसा। दुसरी फेज अलॉट करपाक जाय म्हणून हांव उलयल्लो आसा आनी 2 दिसाच्या नंतर ऑलरेडी दुसरी फेजय हे केल्ली आसा, पब्लीश केल्ली आसा पेपरार, तुम्ही पळयले आसतले। आनी 20 प्लॉट, पयले फेजीक आमी 16 प्लॉट दिले, हे फेजीक आतां 20 प्लॉट ऑलरेडी 8 दीस पयलीं एडवर्टायज दिले। हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या बिचोली मतदारांक कोणाकय जर प्लॉट घेवंक जाय, हे प्लॉट व्हडले नासतात, 1000 ते 2500 हेचे असतात, जाल्यार तेंच्यानी प्लीज आयडीसीक एप्लाय करचे आनी घेवचे। फक्त आमच्या कडेन जे प्लॉट आसात एक ग्रीन नॉन पोल्युटिंग इंडस्ट्रींग आसात, खास करून फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रींग आसात। ही आमी आमकां अशी इंडस्ट्री करूंक जाय खंय पोल्युशन नाका ते करात। आनी ह्या इंडस्ट्रीन आमी सगळे उदकाचो इश्यू सॉल्व केला, रस्त्याचो केला, रस्तो मोपा सायटीक जावपाक जाय तेचोय प्रपोजल आसा, तेची फायल टेक्निकल सँक्शन जाल्ली आसा। फक्त थंय लायटी आसा, ट्रान्सफॉर्मर आसा, काम सगळ्यांनी सुरू जाता, सबस्टेशन ना। सो इलेक्ट्रिसिटी कडेन सबस्टेशना खातीर जागा दिल्ली आसा, इलेक्ट्रिसिटी 4000 स्क्वेअर मिटर आयडीसीन इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली आसा। आनी ह्या सबस्टेशनाचेर सरकारान 38 करोड मोडटलो, सगळो प्लॅन बी जाल्लो आसा। सो ते काम सुरू करतले। सो त्यामुळे खंयची व्हडली कंपनी केदी व्हडली सुरू कर, लायटीचो तांकां इश्यू जावचो ना। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।